सर आयज बोर्ड मिटींग जाली तुमची टीसीपीची, कितें मेजर डिसिजन? काय ना, जनरली वेगवेगळे पॉलिसीज मिस्टर श्रीनिवास डंपो आशिल्ले, परी MLA आमची डॉक्टर दिव्या राणे, राजेश फळदेसाय आनी आमचे पूर्ण आमचे मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स आशिल्ले, गोवा चेंबराचे व्यू कितें कितें वेगळे विशय आनी लोकां खातीर पॉलिसी फ्रेमिंगान आमी कितें मदत कमी करूं शकता. आयज दिगंबर कामत बी आयिल्ले. दिगंबर कामतान कांय सजेशन्स केल्या, योग सजेशन्स. त्याचबरोबर सगळ्या लोकांचे वेगवेगळे जे सजेशन्स येतात, ह्यो सजेशन्स लोकां खातीर आमी कशे पॉलिसी फ्रेमवर्कान एक सिम्प्लिफायड मेकॅनिझम कशे फुडें व्हरूंक शकतात. सगळे कडेन जायत्यो गोश्टी करपाक जाय आनी जाय त्या लोकांक बेनिफीट कशें पावोवपाचें. पयलींच हांवें सांगलेलें आसा की आमी ओपन डोर पॉलिसी केल्ले आसा फॉर रिडेव्हलपमेंट ऑफ सोसायटीज. सामान्य जनतेक आमी एक्सपर्ट कमिटीक विनंती केल्या की तुमी जेन्ना अशे प्रपोजल्स आमकां घालता तेन्ना लोकांक कितें बेनिफीट गावतले ह्या फॉर्मेटान आमकां प्रपोजल्स येवंक जाय. कित्याक अल्टिमेटली पॉलिसीज जे आसा हे सामान्य लोकांक आमी बेनिफीट पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमकां करपाक जाय आमी करपाचे पॉलिसी फ्रेमवर्काचे आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीची एकूच इच्छा की पॉलिसी ट्रान्सपरंट आसूंक जाय आनी पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान लोकांक बेनिफीट पावोवपाचो प्रयत्न आसूंक जाय. मिडल क्लास आसूं, तेजे सकयल्लो वर्ग आसूं, प्रत्येकाक दिसता की आमकां घर बांदूंक जाय. ह्यो सगळ्यो गोश्टी, अफोर्डेबल हावजिंगाचेर बी चर्चा जाल्या. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जे पॉलिसी आमी केल्या हे आमी आमच्या माध्यमांतल्यान इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतो. तुमच्या वटेनच्यान सर तुमी डेडलायन बीन कितें धरल्या, केन्ना मेरेन हे सगळें अशें चालू आहा आमचें सगळें. पूण फक्त आमी सांगलेलें आसा की आमकां जेन्ना तुमी प्रेझेंट केस करता एक्सपर्ट कमिटीक की आमकां जाय की लोकांक कितें बेनिफीट गावता ह्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आनी ह्या बिल्डिंगाच्या माध्यमांतल्यान. आनी जेन्ना तुमी रिडेव्हलपमेंटाचेर उलयता की लोकांक फाल्यां 2 बेडरुमाचो फ्लॅट आहा, समजा आमी हायर FSI ताका दिलो, त्या हायर FSIचो फायदो लोकांक बी जावंक जाय. ह्यो तरेच्यो गोश्टी आमी आयज चर्चेक आमी घेतल्या. आनी म्हाका दिसता की जे पॉलिसी फ्रेमवर्क आमी जे घेतल्या ह्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकांचो आनी गोंयच्या लोकांचो भरपूर तेजो फायदो जाता.